सर्गीचे पवित्का दैवित्याचे पोषण दादोस करताय जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो मगाळ भाव भयणीनो या मिसाक ते सावन दिला बेट्टी सिक्वेरान तिचो आज 84 वर्सांचो जल्म दिवस उतरप्रायाच्यांनी मिसाक तुमची गरज ना अशें म्हणून सांगलां तरी आपल्या जल्मा दिसाक सोम्याक अर्गां दिवंक आनी आज ही गरजो उक्त्यो जाल्ल्या ह्या इन दिसा जल्मा दीस देखून ती आयल्या तिका स्वागत आनी बरो जल्मा दीस मागता. आज पवित्र सभेंत मंगळूरच्या ही गरजो उक्त्यो जाल्यात आनी कालच्या दिसा तावन एक विशेष फेस्त आमी आचरण करता जेजूच्या कुडी रक्ताची दाबाजीक परब. जेजून ताचेंच मांस आनी रगत आमकां दिवचें हें फेस्त व्हड मिस्तेर आमी नियाळटा. हर एक आयतारा तोच मिस्तेर नियाळटा तरी आज विशेष तरान तें नियाळू पवित्र सभा आमकां उलो दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो अपरिमीत आनी व्हड मिस्तेर जावन आसल्या ह्या पास्कांच्या गुटांत जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या गुटांत भितर सरच्याक आमकांच आमी तयार करया. आमची पातकां वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत दान संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या इस्पिरादारा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणारा तुझ्या कष्ट मरणाच्या उगडासाक वो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुझ्या सडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो. हे तुजे लागनावान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना. द्वितीय पुस्तकांतलें वाचप. परचे लागीं उलोवन मोइजेन म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान तावन भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हणून तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कळतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मान्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसारनाशें रावन चत्राय घे. विकाल स्वरूप आनी विच्चू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासोत कडपांतलें उदक वाळाशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मान्ना खावंक दिवन पोसलो.
देवाचे उतार हे देवाचे बुडुपकार नावाचुम्या जेरुसलेमा नावाचुम्या जेरुसलेमा सर्वेस पराक्रमवंती ये जेरुसलेमा तुझ्या देवाक नावाड ये सियोना कित्याक ताणे तुझ्या दरवट्यांचे आडंबे घट केल्यात आणि तुझे भितर जियेतल्या तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वादीत केल्यात नावाड सोम्या जेरुसलेमा तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गो तुका दिवन दादोशी केला संसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा तुर्तांत ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता नावाड सोम्याक जेरुसलेमा तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता इस्रायेलाक आपली विधी नियमा परगडता दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणे अशें करूंक ना आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना नावाड सोम्या जेरुसलेमा नावाड सोम्याक जेरुसलेमा उंडो एकस देखून आमी जायनातली तरी एक कूड जाता सा पावलोन कोरिंथरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आमी देवाक अर्गां दिवंक सेवता ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय आनी आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता देवाचें उतर हें देवाची उडुपकार उद्गार सर्वेस पोराचे जय हालेलुया सर्वेस पोराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस पोराचे जय हालेलुया Service Bora JJ, Hallelujah. Service Bora JJ, Hallelujah. 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 Service Bora JJ, Hallelujah. आज एक अंतर श्लोक आसा ताचे एक दोन श्लोक वांजलाच्या पयले हांव वाचता
नावाड सियोन सडवणदाराक, नावाड रायाक, नावाड गवळ्याक, गायनांनी गितांनी. नवाड अदीक उत्तीम देणे, आयच्या दिसा दिल्लें ताणें, जिवीत दिवपी जिवो उंडो. मासस आहार, रगतस पिवन, तरी आसा जेजू जिवंत, विंगड दोनी रुपांनी. परत आमी हालेलुया म्हणया. सर्वेस्पराची जय, हालेलुया. सर्वेस्पराची जय, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराची जय, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू, तुमचे सोबे आसू. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें, हांवूच तो सर्गींतावन देंवोन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मास खेल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा, आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्तावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मोन पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, थोड्या गांवांनी आदीं मनीस मनशाचें मांस खाताले म्हणून आमी थोडे फावटी आयकलां. इंग्लिशांत ताका कॅनिमलिझम, कॅनिबल वा कॅनिबलिझम म्हण आपयतात. अशें घडलें 1860 आनी 7 इसवेंत फिजी गांवांत. थॉमस बेकर म्हणल्या मेथोडिस्ट मिशनरीक फिजीच्या थोड्या लोकांनी मारून एका पात्रार ताका सांसावन कुडकेक उकोडून केलो. ताच्यो वाणोय उकोडल्यो. वाणो सोडल्यार हेर सकट तांणी ताका उकोडून केलो. आनी आतां ते उरिल्ल्या वाणाचे कुडके सुवा म्हणल्या गांवांत फिजी म्युझियमांत आसात म्हणटात. हो ब्रिटीश मिशनरी आनी सुमार 2003 इसवेंत थॉमस बेकराच्या कुटुंबाची फिजीक गेल्ल्या वेळार ती त्या हळ्ळेक पावली, नाबाताताव म्हणल्या हळ्ळेक. आनी
त्या जिवेशी मारलेल्या जाग्याक पावल्ल्या वेळार थंयच्या लोकांनी तांकां स्वागत केलो मात्र न्ही, थॉमस बेकराच्या कुटुंबाच्या मनशा लागीं जिवेशी मारलेल्या कुटुंबाच्या संततीच्यांनी माफ मागलें, सूख ओळखून आपल्या पुर्वजांनी केल्ल्या चुकीक माफ मागलें आनी ती राजी जाली. मनशाचें मांस खावचें आतांच्या काळार आयकत आसतना आमच्या आंगाची लोव उबी जाता वा थोडे फावटी आमकां आंग इवाळटा. पूण जेजून असलींच उतरां म्हणलीं आयकलीं आनी आमकां कांय आंग इवळिल्लो अनुभव भोवशा जावंक ना. आमची लोव उबे रावली हांव नेना. पूण जेजूनी म्हणलें आसा, कोण म्हजें मांस खाता आनी कोण म्हजें रगत पियेता तातूंत थंय सासणाचो जीव आसा. आनी जुवांच्या वांजलांत 6व्या अध्यायांत दाराळ मापान ह्या व्हड मिस्तेरा विशयांत ताणें सांगिल्लें आसा. जेजूच्या काळाच्यान कितें भोगलें जायत? ह्या मनशान हाचें मांस आमकां खावंक दिवचें जाल्यार कशें असलें एक सवाल तांणी घाल्लें, वांजलांत बरयलां. आमी जाल्यार म्हणटा हांव कळना वा तांणी म्हळां जावयेत, आमी कितें राखसाक आसपाचें गी तुजें मांस खावंक आनी तुजें रगत पिवंक? आमकां तूं कोण म्हूण लेखताय? पूण ती उतरां नात. तरी पूण जेजू ही शिकोवन दिल्या उपरांत साबार आनी ताची पाट सोडली, ताका सोडून गेले आनी ताचो पाटलाव करिना जाले. तशें म्हणटच ही शिकोवन भोव कठीण, ही शिकोवन समजूंक जायनातली आनी तांकां आकर्शण करच्या बदलाक पयस वचचें तसली म्हूण तांकां भोगलें. तरी सिसांनी म्हळें आसा, सोम्या कोणा लागीं आमी वचों? तुजे लागीं आसात उतरां सासण जिविताची. सासणाच्या जिविताक उठोवचें तसलें हें खाण कशें दितलो म्हणून जेजून त्या घडये स्पश्ट सांगलें ना. तरी पूण थोड्या उतरांनी सांगलें, हांव जिवीत असो उंडो म्हणून. हांव जिवीत असो उंडो, सर्गींत हांव देवलोलो उंडो. देखून उंड्याचो उल्लेख करन आपणाकच उंड्याक सरी करन जेजून आपूण उंड्या रुपार दिता म्हणून सादारण सांगलें म्हूण समजोवयेत. तरी निमाण्या जेवणा वेळार मरच्या त्या दिसा आदल्या सांजेर, शुक्राराच्या आदल्या सांजेर ब्रेस्तारा आमी त्या निमाण्या जेवणाचे संभ्रम करता, आमी जाणा कितें घडलें म्हणून. आनी त्या दीस जेजून कशें ताचें मांस आनी रगत आमकां दिलां गी म्हणून ताणें आमकां स्पश्ट दाखोवन दिलां. आनी आमी तें कशें संभ्रम करी जय गी म्हणून, खंयच्या उतरांनी तें करी जय गी म्हणून ताणें आमकां सांगून दिलां. फाटल्या 20 शतमानांनी मोगाच्या भावांनी भयणीनो हो मिस्तेर साबारांक समजोवंक ना. थोड्यांक समजला आनी थोड्यांक बरो समजला. थोड्यांक आंगांत शिरशिरो येवच्या बरी सोम्यान तो समजयला. एक दाखलो दिता. 1263 इसवेंत पीटर ऑफ प्राग वा प्राग असो पेद्रू म्हणलो याजाक रोमाक यात्रीक जावन बायसर आयिल्लो आनी तो बोल्सेना म्हणल्या गांवाक पावलो. थंयसर सांज जाली, रावलो आनी सकाळी मिसाक सांत क्रिस्तिनाच्या इगर्जेक तो गेलो. हो बरो याजाक, भाग्यवंत याजाक, पूण ताका मस्त बेजाराय आसली. ताच्या बोवारींचे याजाक कपटी जिणी जियेतात, अनिस्कळ बास्कळ जिणी जियेतात. ह्या विशयान ताका मस्त बेजाराय आसली. तितले मात्र न्ही, ताचे थंय एक उणेपण आसलें. ताका येवक्रिस्तांत नीज जावन उंडो आसलो जेजूचें मांस जाता गी, वायन आसलो जेजूचें रगत जाता गी म्हणून व्हड एक दुबावी दोसतालो. देखून ताचे पै उणपणें आसलें. आनी असले दुबावाची चिंतना घेवन हो मीस भेटयतना उंडो कॉन्सक्रार करूंक म्हणून सोम्याची उतरां घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पून दिवची म्हणून जातच हातांतल्यान रक्ताचे थेंबे दिवचे ताका दिसता. पोस्तुतावन रक्ताचे थेंबे पडोवन
कॉर्पोरल वा रुमालाचेर येवन पडटात, आल्तारेर पडटात. पयल्या सुवातेर हो सगळो सू भियेता, थाटलेता, रडता, लिपोवंक पळयता. तरी उपरांत मीस रावोवन लोकांक दाखयता कितें घडलां तें. आनी तक्षणच आपणाक पापसाय बसरशीन आपोवन वरा म्हणून परात्ता आनी ताका थंयतावन 10 मैलां पयस आशिल्ल्या ओर्वियेतो म्हणल्या जाग्यार वस्ती करच्या पापा उर्बान चवथ्या सरशीन आपोवन व्हरतात. उंडो आसलो, मांस जाल्लो, रक्ताचे थेंबे थंयतावन गळल्ले ते उंड्याचे कुडको आनी तशेंच रुमाल आनी रगत पुसुल्ली एर वस्तुरां घेवन एका नितळ लुगटान गुट लावन पापा सरशीन तो वेता आनी दाखयता. पापान ताचे विशयाच तजवीज अवलोकन करन हे नीज जावन एक अजाप घडलां, येवकारिस्ताचें अजाप घडलां म्हणून मानून घेवन ताच्या उपरांत एका वर्सा उपरांत आयचें फेस्त 1264 इसवेंत आराम दिता. 1263 इसवेंत हें घडिल्लें आनी एका वर्सा उपरांत पाप साहेबान हें फेस्त घडलें. आनी ह्या फेस्ता दीस पुरशांव काडी जाय. जशें बोल्सेनातावन पुरशांव काडलो वा ही वस्तू घेवन त्या पेट्या सालान पुरशांव काडलो, तशें आमी जिवंत देवाक जेजू क्रिस्ताक पुरशांवार मान करी जाय म्हणून ताणें उलो दिलो. अजून पर्यंत रोमांत हो पुरशांव काडटात. पाप साहेब सोलोवन येता आनी सक्रामेंताक आराधन करतात मार्गार. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पाप साहेबान तो व्हड महान पवित्र सभेचो धर्मशास्त्री शिकोणदार आसलो सांत थॉमस अक्वायनास हाचे कडेन विचारलें, ह्या मिसाक तयाराय जावची गरजेची मागणी बरय, कंतारां बरय. आनी ती ताणें बरयली आनी तें एक कंतार आसा, वडो हांवें अंतर श्लोकांत वाचलें. नावाड सियोन सडवणदारा, नावाड सियोन सडवणदारा अशें आमी गाता. आतां आदीं गाताले, आतां गायनात. तरी हें कंतार भोव सोबीत येवकारिस्ता विशयान ताणें घडलें. आनी एक घडलें आसा, गा तुजी बे मिस्तेर विची पांजे लिंगवा म्हणलो आनी एक म्हणलें आनी एक गीत. आनी ताच्या बराबर ताचो निमाणो कुडको 2 चरणां आसात. येद्या वोडा साक्रामेंता हें कंतार आमी आजून गायता. आनी कितले वर्सां गायल्यारी, कितले पावटी गायल्यारी तें मात गीत पोरनें जायना. हीं गितां पोरनीं जायना. कित्याक जशें देव सदांच नवो जिवो तशें ताच्या मनाक येवकारिस्ता खातीर आराधन करूंक केल्लीं गितांय नवीं आनी जिवींच जावन उरतात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या मागण्यांत एक दुसरोच जिनोस आसलो. तुमी मतींत घेतलें गी ना गी. सुरुल्या जमत प्रार्थनान चडावत आमच्या मिसाची जमत प्रार्थना मोगाळा बापाक उद्देशून आसतात, सर्गींच्या बापा अशें म्हणून. पूण आयच्या जमत प्रार्थनाचे सुरविले शब्द मोगाळा बापा न्ही, ताच्या बदलाक सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, तुज्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार. पळया शब्द ते अजापांचो संस्कार. कित्याक तें अजाप घडलेल्या परिस्थितीन तें घडलें. हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. आनी तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. आनी अशें तुज्या सोडवणेचो फळ, तुवें रगत वारोवन केल्ल्या त्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो. आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरोवन तुज्या जिवान आनी मोगान. ताणें मोगान घडून दवरलो संस्कार. ताच्या जिवान आनी मोगान बरोवन येवच्या खातीर, ताचें जिवीत आमचे थंय बरत्या मापान दिसचे खातीर हो सक्रामेंत, अजापांचो सक्रामेंत घडून दवरला म्हणून ह्या जमत प्रार्थनांत आमी म्हणटा. आनी तेय पुताक उद्देशून म्हणटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, खरोच जेजू ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा, नीज जावन हजर आसा. आनी नीज जावन ह्या अवतारार अजाप हर एका मिसा वेळार घडटा म्हणून आमी जाणाव, आमी पातयेता. बोल्सेनांत जाल्लें घडप एक तर, लंचानो म्हणले कडेन आनी एक आसा, ओफिदा म्हणले कडेन आनी एक आसा,
आनी हेर साबार कडे असली युकरिस्तीक अजाप आसात. बोनस आयरेस आमचो आतांचो पाप साहेब आसल्या वेळार थंय जाल्लेय आसा. इतर साबार कडेन असली अजापां सदांय जातात. तरी त्या दिसो मी ताचेर आयिल्लो आसलो वेल काडटा, शेलो काडटा आनी दाखयता हांव कोण गी म्हणून तो आमचे कडेन दाखयता. आमी विचारयेत कित्या खातीर सोमी अशें अप्रूप दाखय जायी. केदो व्हडलो सॅक्रिफीस देवान केला, ताच्या जिवाचेंच बलिदान भेटोवन, ताच्या पुताचेच जिवाचें बलिदान भेटोवन आदिमागा पाड्यांचें शेळयांचें रगत वारोवन सोल्लो केल्लो जाल्यार आतां देव ताच्याच पुताच्या रक्तान नवो सोल्लो करता. देखून आमी मिसा वेळार म्हणटा घेयात आनी पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवो सोल्लो तीर करची ती नव्या सोल्ल्या खातीर तुमचे पासून आनी सोमेस्तांच्या पदकांच्या बोक्साण्या पासून वारयलेलें, सोमेस्तांच्या पदकां बोक्साण्या पासून हें वारयलेलें आसा. आनी देखून तें ताच्या उडासाक करूंक आमच्या जिविताच्या अखेरी पर्यंत आमी करूंक आमी खरी जय म्हणून सोम्यान आदेश दिला. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हो आदेश पाळटा आसतना सोमी खरोच आमचे मदें हजर आसा आनी ताचें हें हजरपण आमी मानून घेजय. ह्या दिसांनी आमकां मस्त भिरांतेचें वातावरण, आमी पयस पयस बसल्या, आमी अशें कितेंच ह्या इगर्जेन बसयल्लें ना. आमी तोंडाक आमचे मुखामळ दांपून आयिल्ले नांव. आज आमी मिसाक अशें आयल्या. मरणाची सावळी आमचेर एका तराचे भिरांत उपजावन हाडटा तरी सोमी आमकां सांगता, हांव मेला आनी हांव जिवंत जाला. हांव मरण पावल्लो, आतां हांव जिवंत आसा. आनी ह्या मारिफात, ह्या मरण आनी जिवंतपणा मारिफात हांवें तुमची सोडवण केल्या. न्हीज जावन सोम्यान आमची सोडवण केल्या. तो आसा आमच्या सांगाता, हांव तुमच्या सांगाता आसतलो सदां काल संवसाराच्या अखेरी पर्यंत म्हणली तें उतरां येवकारिस्तान ताणें रुजू करून दाखयल्या. तर त्या फिजीच्या लोकांन मिशनरी केल्ल्या बरी आमी खावचे न्हय सोम्याक बगार जबरदस्तीन वोड पिसून खावचे न्हय. तेय नांवाड सियोन कंतारांत आसा, ताका आमी पिसुडी नांव पापसून काय नांव बगार मोगान ताका आमी घेता. सगळोच आमी ताका घेता. तुमच्या घरांत कोंकणी भक्ती गितां पुस्तकांत तें खंडीत गीत आसा तें चौकास नियाळ वासिसय. तर आज सोम्याक आमी मोगान स्विकार करूं, ताच्या जिवान भरूंक, आनी तो आमच्या सांगात आसा, आमकां सोडून घालिना म्हणली खात्री पातयेनी दवर न्हू, ताका लागीं सरया आनी निरंतर सोम्याक आराधन कर. ताका आमी अर्घ आनी होगळाप दिव्या. आमचे तर आयिल्लें मोड पयस वचोन दी, कश्ट पयस वचोन दी म्हणून मागया. आमचो बाबा तूं सारया. सतमंतान देवाक सर बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्रत्वावरवीं गर्भेस मोलो हांव कार्मेलीतान जल्मालो. 5 पिलो काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुटसाळ सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेटिलो. तो मेल्ल्या मदें देगलो, तिसऱ्या दिसान वडिलांतलो परतून जिवन जालो. सर्गार सोडलो, सर देवाच्या उजव्या बसला. थंय तान जिवानी मेल्ल्यांची मुजबी करून घेतलो. सतमंतान पवित्रत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पदकांचे मोक्षाणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव जिव्यांचो देव, जिवंत असो देव, सदांनीत नवोच तो. आनी आमी मागल्लें आनी आमच्या काळजांत आसलें ताका समजता. आमच्या चिंतनांक सयत ताचे कान तो दिता. तर आतां आमची मागणी सोम्या मुखार दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी एवकरिस्ता वरवीं पोशीत जावन तांच्या भावार्थान घट जावन एवकरिस्ताद्वारी तांचे तबेन दिल्ल्या शेळयांची जतन घेवन तांची दैवीक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशांत सर्व राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रांच्या परजेच्या हितापासत वावरूंक आनी सर्व धर्मा आनी वर्गांच्या लोकां मदें एकवट हाडूंक वावरिशें कर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कृषिकांक तांच्या वावरांत यशस्वी लाभय. तांच्या बेळाक गरज असो पावस या वर्सा फावो कर. तांच्या वावंटीक फावो तो फळ आनी दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजींक आनी कुटुंबांनी आजच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुझ्या कुडी रक्ताच्या बळान बरी भलायकी लाभय आनी मोतीक समाधान दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व युवजणांनी आनी भुरग्यांनी एवकरिस्ताच्या बळान आपले शिकाप बऱ्या तरान शिकोवन बऱ्या फुडारा कुशी मेटां काडूंक आनी तांचे जिवीत भावार्थाचे बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. या एवकरिस्ताच्या मेजाभोवती एकवटल्ल्या आमी तुजी कूड आनी रगत सेवन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियोंक आनी एकामेकाच्या इता पासत वावरिशें कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसा निमती जावची अनाहुतां तूं जाणाय. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या देशांत आर्थीक परिस्थिती बिगडली तूं जाणाय. बिरमतेची परिस्थिती सगळ्या संवसाराचेर आनी आमचेर आयल्या. ह्या परिस्थितींत आमी तुका विश्वासी रावोंक आमकां तुजो आदार दी आनी गरजेवंतांक एकामेकांक कुमोग करच्याक आमचें काळीज आनी मौन तूं उदार कर. तुजो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Gowanso mundo dakanso hovai Bapa tuka betita Kristaची कुडी होऊन वाई बदलून बापा आमकां दिवून परता. स्वीकार कर बापा म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एक्या पवित्रतेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतिल्ल्या आम्हा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदरानी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संसार सरापर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो आपल्या दंडुतां बराबर निमाण्या जेवणा बसलो तेदना जेजून कतनतलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाची भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकडणेची बली ह्या वर्त्या संस्कारांत तूं तुज्या परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय हे तरेन एकेच प्रितमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय देखून आमी तुज्या कृपेची घटसाण साकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक खाराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawartaso gutu pergetuya. Sunya Jesu, tuji meren, amin semerenta. Tuji punang, jivan pun, amin pergeta. Tuja hira, sunya Jesu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा आनी म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजेती सोपती, भाग्यवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळोना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू ये तू मुझे थई, सदा राव तू मुझे थई, दैवी कृपेन भरी तू म्हाका. मास्तुचे कितले स्वारी रगते बोवा मुली, आत्मीक गटाय सदा दिवचे. Maka
Masar tansada pustai maka Dusre kita cirit maka naka sumia Tun sisai maka Sunyatun bakal cibang anihau tak sufanto cikun rabu shikai maka Sotu citai cita tak citai tak cita Subang pun sudah dimsetai Hetrik dan sumyahau sejak tukar Masa dan sedang pustai maka Dusri kita cirit maka naka surya Tun selesai maka Hetrik dan sumyahau sejak Masa dan sedang pusai maka Dusri kita cirit maka naka surya Tun selesai maka प्रार्थूया. बापा, सासनाक तुझ्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मायपासान तुझ्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरावर त्या सुखाची सफळ कुणा जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजांत ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या मातसो मेस्तांक तुवें बासयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मुगाळ भाव भयणीनो, हे दो व्हड सक्रामेंत देवान आमकां दिला आनी ह्या सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना तो आमकां आमचे पासत कितें सकट करता गे म्हणून समजयता. देवाचो विशेष मोग आमच्या काळजांनी आज वतला प्रत्येक जावन येवकारिस्ताच्या ह्या येण्या मारिफात. आमी सोम्याक आराधन करीचय. याजकांनी सदांनीच सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोन आराधन करीचय. धार्मिकांनी सदांनीच
सक्रामेंता मकार दिंबेर पडून आराधन करी जाय आनी तशेंच लायक बावार्थ्यांनी आपल्या घरा रावून सक्रामेंताचो उडास काडून आपल्या काळजांतल्या सोम्या कडेन उलोवन ताका आराधन करी जाय. आमचे रायिल्लें कर्ग पयस वचचो जाल्यार दुसरी वाट ना आमी जाणा. आमी ताचे कडेन मागले उणें फिरगजांनी थंय थंय विनवणेचे पंगड करन ल्हान ल्हान ह्या घरांनी आपल्या कुटुंबांत सांगाता मेळोन विनवणेन आमी वेळ करचे जाय. सोम्या कडेन माग जाय. सोम्या आमकां निवार, आमकां बाचाव कर, आमचे कश्ट पळय, आमी ताका उलो मारी जाय. मोगाच्यानो ह्या कश्टांच्या दिसांनी आमी मागणें उणें करचें न्ही. हेर संगतींक राटावळींक गमान दिवचें उणें जालां. आमचे कडेन दाराळ वेळ आसा. तो वेळ चड आनी चड सोम्याक आराधन करचे मारिफात, मागणें करचे मारिफात, ताजे विनवणी करचे मारिफात करसूंक हांव तुमकां उलो दितां. आनी तशेंच गरजेवंतां जायतीं आसात. आर्थीक स्थिती बिगाडल्या, एकामेकाक गरजे पावोवंक उलो दिता. आमच्या फिरगजेंत हेर कोणाक आनी कोणायकी कश्टांनी आसात जावं वखदाक ह्या इतर खंयच्याय संगतेन काणा वरवीं ना. ह्या दिसांनी तुमी आमकां विचारयेत तुमच्या विगारा मारिफात कितें आसा तें आमी वांटून दितल्या आनी मस्त दिवंक ना जाल्यार थोडेपणी फुडें दिवन तुमच्या गरजेक पावतल्या म्हणून तुमकां हांव बरो वसो दितां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. तुमकां समेस्तांक हे बागी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त मागता. तुमच्या कुटुंबाच्यांकी तें फेस्त मागता. सोम्या मी वेतां कीर्तीची गाथा. उपकारांसर तुझ्या उर्गां दिता. वाटी तुझी सोलून मोगान तुझ्या राबूं. संदेश तुझो गासून आधार मागता. गटाय सोडून सडकी काना वेतां सोम्या गुरबे. कस्ता दुकान तुझे पाती मुखार सरता उरबे. सोम्या मी वेतां गीत तुझी गाथा. उपकारांसर तुझ्या उर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या राबूं. संदेश तुझो गासून आधार मागता. मोगान पुता सोफे आमकां आशीर्वाद दी आमकां. भगवान कोसाची कुरवेन निवर आमकां आमचो देवा आमच्या इस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो एक घडी बसा. मंगळूर देसजींत आमी जिविताचें वर्स मनशा गौरवाचें वर्स आचरण करना आसां. तशेंच एक आंदोलन आमी प्रारंभ केल्लें. तें जावन आसा आमच्या भोंवतणी आसचे एक मरेकार संगत कॅम्पेन एगेन्स्ट सुइसायड. आनी ह्या संदर्भी एक स्पर्धो आमी आसा केल्लो. हॅपी फेस फोटो कॉन्टेस्ट. आनी हातूंत जिखलेल्यांक आमच्या मोगाळ गोळी बापांनी हें इनाम दिजे म्हूण हांव विनंती करतां. आनी इनाम जिखलेलो व्यक्ती हांगासर आसा. ताणें मुखार येवचें आनी आमच्या गोळी बापा तावन हें इनाम घेवचें. तो जावन आसा एड्रियल सावियो मिरांदा. हॅपी फेस कॉन्टेस्टांत मेल कॅटेगरींत तो विनर. ताका आमच्या गोळी बापांनी
एक बहुमान 10,000 रुपयाचे एक चेक ताका आता हस्तांतर करूचे म्हणून हांव विनंती करता. तुजें हॅपी फेस दाखय. देव बरें करूं. मोगा गोळी बापांक तशेंच